ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಮ ಅನ್ನ कसंदला वैकुंठ मम्मले बीपीची चढ अस शुगर आणि कंट्रोलर अस मना कसं की घाण घेतला म्हणून दिसता कसं की टेन्शन अस मम्माला मत्तेंतो तुम्ही प्रीतीन तुल्लनो ते कसन किती म्हणून दोन काणो तक एक परिहार सुद्दी येते आणि कसण्याची ತೊಂದ್ರೆ दिसताना दलरी हे नेग्लेक्ट करतशंतू खंडित ना तुम्ही प्रीतीन तुलोका तंगल मना भितरी कसन चलतस म्हणून अर्थ कोण घेऊन तक एक परिहार दोन कडते नी मम्मालाची चंद कोण उल्लय येते अशी सोडलारी प्रॉब्लेम चढ दत्त कडे री आता सध्या मट्टक तश कसं दिसताना मना कसं की घाण घेतला त्याची निमित्त अशी ताप आणि यायला म्हण दिसता बा मक्का खंचक चंदू कोण उल्लो नो कसं किती म्हण पळय येते त्या ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಮ್ ತಂಗ್ ಹುಷಾರ್ ದೋಚಕ ಮಾತ್ರೆ ಒಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಮೋ ಮಾತ್ರೆ ಒಕ್ಕದಂತೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಣ ದಾಯನ ಮಹಿಯೆ ಕೆಲವಕ್ಕ ತುಂಗೆಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಆರೈಕಿದವು ಕದತ್ತ ಮಾತ್ರೆ ದೇಹ ದೂಕಿ ಉಣಿ ಕೊರುಪುರೋ ಮನ ದೂಕಿ ಉಣಿ ಕೊರ್ಕಮಳರಿ घरच्या निमित्त मात्र साध्य चंद कोण उल्ले येती मम्मन कसने उरलेला री जोर कोरनाकती कळवे पळूया एक 2 दिवस नंतर कसं म्हणू पळवूया आम्ही हा दायत डॉक्टर मामा आणि कसने होड आणि ತೊಂದ್ರೆ ನಾನವೇ आत्ताच कसं नाही सांगचे दायणार आहे सत्येंद्रा पळूया देवस आता मेडिसिन आणि दिला नव्हे टाइम टू टाइम दियती पळवूया मग कसं की हे मनाक संबंध पडवले म्हण दिसता चिक्की राब चिक्की ताप उणिदवो मागीर कसं किती म्हण पळवूया इथे हा म्हणी बार सरता भिवका म्हण नानवे घरांतू पेशंट असताना भईंदोच सहज रे सत्येंद्रा दलरी भिवचनज प्रत्येक परिहार म्हणस परिहार कसं कोरका म्हण आलोचन कोरका होतो अशी दलमू तशी दलमू म्हणू कोरकून बशानज प्रीतीन तू मम्माला गुल्ला येते कसं नस म्हणू विषय शोधून काढते हा तुम्ही इतले भरवस दिले नव्हे अन्नलागी उलन पळयता आज सध्याक रेस्ट घेऊ नव्हे वय वय रेस्ट घेऊ का आता 2 दिवस रेस्ट घेऊ कसं नाही उरलो ना कधी टाइम टू टाइम खाण जेवण वಕ್ಕದ ಮಾತ್ರೆ ಪ್ರದಿಯತಿ मागीर होगूर उरलं येते कळवे हावनी येत रे हे ऐकष्ट येईल मग कसं की मना भितर घाण घेतला म्हणून डॉक्टर सांगतस विषय मग ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತನಾ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗೊತ್ತಸ ಅತ್ತ ಸತ್ಯೇಂದ್ರು ಮಕ್ಕ ಧರ್ತಕಿ म्हणू हा तुमका तर तशी जाऊ काही म्हण दिसतस की म्हण नव्हे दिसनशी कसं करचत ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣ ಮಹಾರಾಯ म्हणजे परिस्थिती हा सत्येंद्रला सांगचे तशी ना सोडची तशी ना हंगेलेच आराम हुशारना म्हण निದ್ದಲಿಂತೆ आता हगला खाव सिरकत हा कसं करच म्हणू कळताना ह्याकडे उच भीतर हाव होगूर जुरता अम्मा काही होतस राब 1 मिनिट राब मग काय काय कुडवाना रे सत्या राती सगळे तुगलांना निदोच्या सोणी पडे नरकत सिलिंती गडे गडे उद्दा पिवचे नणे वच्चे ಒಟ್ಟಾರ ನೀದ್ನಾರೆ ಪುತ ಅತ್ತುಗ ನಾನ್ ಕशी ನಿದ್ದಲಿಂತ ನವೆ ಹಾವೆ ಎಗ್ಗಡ್ ನಿದ್ದತ್ ರೇ ಪುತ हा निद्दा येत कोमा निद्दा येत मग तुगल कष्ट कळता बा पाप रात सगळे नीट सोडणो सकाळ वग्गी उठवणो इतले प्राणाक पळोवंक घेतल्या चाकरी केल्या तुका सुस्त जावचे नीदच सहजाच्या बा निद्दी कोमा हांव ताका आड ना 2 मिनिट तुव निमगेल प्रश्न करत उत्तर दिल म्हणारी 1 निमिष भितर धांवन वत कोमा उत्तर दी हा न्हू कसं मनाप घाण घेतला तुका कसं विषय गोतस पळते पूर्ती सांग म्हाका पूर्ती विषय गोतना म्हण पुढे सांगू नाका पूर्ती विषय नाही जाल्यार अर्धपणी सांग आणि अर्ध हांव कशीपणी कोण सोदून काडता मग कसं कळत रे पुता हांव घरा भितर अशें
anu tasubray mamaloto tayanga bahun tasilo tanggal madyan kasane dallaki kasan kitti mon magotnare puta ಕಾಲ್ ದಕು ನಿಮ್ಗಿಲೇ ನಿಮ್ಗಿತ್ತುವ ಮಕ್ಕೈ ಸಂಗೂನ್ ಪೂಡ್ದಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಪಳೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮ ನೀದ್ ನಾಶಿ ಆಂಗ್ ಪ್ರದೂಕಿರೆ ಪುತ್ತ ಹಾ ತುಕ ಹಂಗ ದೂಕಿ ಪಾಪೋಗಿ ನಿದ್ದೋಕ ಮಕ್ಕಳು ತಗೋಮ್ಮ ನಿಮ್ಗಿಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ಸಂಗ್ಲಾರ್ದತ್ತ ವಿಷಯ ಕಸನೆ ಗೊತ್ತಾ म्हणतली सुब्रे मम्मालट्टू तुका लहान चमकला तंगलमध्ये व्यवहारू म्हणता हे एकदल्वे आणि पयर म्हणतसील मू दुड्डू पडवून घेतलवे म्हणून खंय तुका नाही दुड्डू हांवंतू दीनी वंदनानय दीनी सुगंधीन पयर कसने दीनी आणि खंयचे दुड्डानन कळून घेवची सांग खंयचे दुड्डू म्हळ्यारी अशी असते रे मलगड मनीस म्हणू कोणे पुणी घरा येयली दुडदीन अशी असतात वे पाय धरतना पयरी मारया पयर म्हणारी पोरू की पेला वरस की रे आमगेले सुधाकरान 5 रुपये दिलेल रे मक्कनी हंकडे त्या पैसे खंयकी हन्नी दोन घेतले त्या खंयकी पडोवन घेतले खंय त्या खंय ಮತ್ತೆ होन घेतला की कसन की ಓಹೋ ಪೋರ್ಕಿ ಪೆಲ್ಲಾ ವರಸ್ಕಿ ಕೆದನ್ಕಿ सुधाकरण दुड दिलेल तुमगे लगी हा तवे तुमक दोग जनक 500 म्हळ्यार 1000 त्या इतले दिवस तर तुमगेल हातांत वरतवे आणि 3 महिने दुड्डू ते कशे दवचे थो पळ सत्येंद्र मग प्राय घाल रे पुता कसं की उडगा सम असं रे कसं की उलाच्या कसं की उल्लेल हामे सोन सोडी माराया अम्मा सत्य सांगतेसले सांग फट्टी फट्टी कहाणी सांगू नका तू उलयतना आज कळता तू कितले फट्टी उलयतास म्हणून आणि तू कसन विषय येऊ म्हणून करेक्ट गोतस म्हणून म्हाका काही कळतास करेक्ट जाऊन सांग पडमा अन्नाक हे परिस्थिती आयला अशी सोडली म्हळ्यार चड दत्त म्हणून आत तितले डॉक्टर मम्मान सांगिल्ले तू ऐकले नवे सत्य सांग पळय आमकां कष्ट येईल तेन्ना घरची सोडून दुसरं कोणे या नती हे उडक असतवरंगे फाईक होड तंत्र दावनु तुम्ही सिरकूत नेशी आमकां बुड्डोन घालनाका ती आत्ता जाल्यारी तांगेल हांगेल हेल्प घेवन कसन किती म्हण पळोवन परिहार 2 काडी येता आणि के तुगेले हंकार आणि मिरसूच्याक बैसू नाक तू मग कसन सांगका म्हण कळतना रे सत्या तुका लहान पळायला त्या नमन करता तू पळायला अशी जीव खाता ते देव मको ಹೊರಚ ते होर ना पळे वेलेल दलर चांग सिले अय्यपणार देवाल पाय मुळावत सिली ये तुमगेल मदेन तू मग कशी कोण गल्ली मुरे देवा रोणक मारैती रोणका पूरा ಮಿಕೇಲ್ ಗ್ರಾಚಾರು सांदुकून एक नमने कष्ट धरले हरडीक धरले आते कसंकी एक नेಮ್ಮದಿ ರೇಗ सीत जेवतस म्हणताना आता तुमगेल ह्या नमन पडे सांगचे धरल्यार सांगो मारती नतल्यार नाका मिगेल खर्मा अनुभवसिता तश कसले कुलैत रे पुता आणि कसं म्हणचकोमा अन्नाक ना नमने कुडुवाना डॉक्टर मम पळयलेरी मना कसं की गावन घेतला चंदकोन हुल्ले येती मनात कसनच म्हणू बाहेर काढती म्हण सांगता तू पळयल्यार तोंड सोना तुका खंय तोंड सोडल्यारी सुनेले ते ससर दत्की म्हण भैया असल टायमार त्या घेऊन बसचे जमा हुशार ना म्हणते ना आम्ही वखत की मात्र की आरैकी घेऊन हुशार देवचक पळोका गो असल टायमारी हे घेऊन बसचे नच गो अम्मा कसं म्हण करेक्ट सांग मका इथे अंगडी कडकोणकी आईल पळय येती सांगना वेमा अंगडी कडकोणकी आईल खेनवे वस सुरेर व्यार कसं म्हण पळय वस मागीर उल्लवया हांव खंय धांवन वचना दायत गो पुरा मिगेल हणे बरप प्रारब्ध कर्म अका कशेस गो हो मीरा आईल गो लाय टायमार आईल गो तू कसन सांगचे मिगेल कष्ट यो बैस अका येतन त्या खडे कट पळयले
तुगेल सून दिसनी तुगेल पूत तितल्या अंगडी कड चमकलं तसतो ನಂಗೆ ಉಳ್ಳವಿ ಆಗೋ ಅಕ್ಕ 3-4 ಮೈಂದಲ್ನಿಗೋ ವಡ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ಮೇಲ್ನಶಿ ಹೊರಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಗೋ ಒಗ್ಗಿದೀಗೋ ಅಕ್ಕ घर अर्जंट वचकागो म्हाका हांव इतलें बेजार रस पळेनातला वेरी करतमो तू कशें आसा का भवाजी खंय कसने म्हण ही कुत्तर उल्लोका म्हण दिसना पळय का दुड्डू जाय के दुड्डू कसन आलोचन करतस गो अक्का दुड्डू कशी दिवची म्हणवे एक काम कर गो मीरा हे तुगेल पर्स गो म्हण निमगेल वरी कोर न्हू दुड्डू दिवन सोड गो अक्का अर्जंट वचका गो हांवें एक चंद पिरडूके कंकण कोरोका म्हणू पयर बंगळा अंगडी गेलेल गो एक डिझायन म्हाका भारी इश्ट जाल गो तसले डिझायन करयता ना म्हळ्यार येता जाल्यार तांची घेवका गो हांवें कशी दुड्ड मेळटा न्ही गो घेवका गो अक्का मीरा मिगेले कश्ट म्हाका चड जाला गो पुता मिगेल अक्कांचे दुड्ड ना गो तुका कशी सांगचे कशी तोंड दाखोवच म्हूण कळटा ना गो म्हाका कसन म्हणला का तुवें कशी सांगचे कशी तोंड दाखोवच म्हूण कळना वे म्हळ्यार मिगेल दुड्डू दुड्डू कसन गेल गो अक्का अय्यो देवा पुरा मिगेल ग्राचार गो मिगेल ग्राचारू मिगेल बामणाक चेडवांक कळण्याची दुड्ड हाण तुमगेले दिल्ले मगो मैन मने वाडी दिता म्हूण सांगून घेतलं मगो आतां अशी उलयत मगो अक्का हांव कसां करची गो अक्का तुका दम्मय म्हणत गो पायार पडत गो दाय जाल्यार मिगेल दुड्ड म्हाका वापस दी गो अक्का दी गो कसन दलपाचे कसले कशी बॉम्ब रडतस मीरा नतराब गो चिक्की सुधारसून घे गो पचे अम्मन तू तोंड सोडतना कसन किती म्हण तू पुणी सांग दम्मय म्हणत तुका कसं म्हणची रे पुता कसं म्हणचावे मोस गेल रे हांव मोस गेली तुगेला अण्णा अम्मा नमगून मोस गेल रे मोस जाल म्हाका मोस जाले मीरा चिक्की नुतराब गो मर्याद काढ गो मीरा नुतराब गो का नुतराब तुव मिगेल कष्ट म्हाका त्या पिरडके कंकड घेवका म्हणून कितले वर्ष दुखून आशेत राखून आशिल्लां आतां घेता म्हणटा अशी म्हळ्यार म्हाका कशी जावका सांग म्हाका दुख्ख तडसुचें जाता ना हे देवा हे विशय मिगेल बामणाक चेडवांक कळल्यार म्हाका दवरतात गो दवरतात सांगचें तेजे म्हळ्यार म्हागेल दुड्डू वापस दी मिगेल दुड्डू तुका अक्का भवाजील पशी दुड्डू होड गो वय गो अक्का म्हाका दुड्डू होड गो दुड्डूच होड मिगेल बामूण सारून सांगता खंयचे दुडवाक आनी आशे बगो नाका गो आमी तोडलेले दुड्डू व्हरना तशें आसतना दुसरे मोस केले दुड्डू मेळना गो व्हरना गो म्हण सांगता हांव तांगेलें उत्तर आयकनाशी तुमगेल वयर नंबिके दावान दिल्ली मुगो सम केले म्हाका तुम्ही दोग जण चर्चा करची रबयतात वे कसन किती म्हण करेक्ट सांगत म्हाका हांव सांगता त्या विशय कसा म्हणू हांव सांगता हा सुब्राय मामू तू सांगत वे